भारतात नवे कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो 71,365 पावलो। दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटी रेटय देंवन 5.2% पावला। जाल्यार फाटले 24 वरांत 1,217 मरणांची नोंद जाल्या। गोंयांत कोरोनाक लागून 6 जाणांक मरण आयला। भारताक थाकाय दिवपी गजाल म्हटल्यार ग्लेनमार्कान कोविड-19 दुयेंती खातीर नायट्रिक ऑक्सायड नेसल स्प्रे लॉन्च केला। भारतात फाटल्या 24 वरांत नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या आसली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा। जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 4.54% जाला। सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 7.57 जाला। कोरोनाक लागून 1,217 जाणांक मरण आयलां। फाटल्या 24 वरांत 71,365 नव्या दुयेंतींची नोंद। 24 वरांत 1,217 मरणांची नोंद। राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 4.54%चेर। आतां मेरेन 170 कोटी परस चड लोकांचें वॅक्सिनेशन। जाल्यार गोंयांतय नव्या दुयेंतींचो आंकडो 469 जाल्लो पळोवपाक मेळटा। पॉझिटिव्हिटी रेटय 7.77% सकयल पावल्या। जाल्यार मरप्यांचो आंकडो 6 जाला। गोंयांत 24 वरांत 469 नवे दुयेंती। पॉझिटिव्हिटी रेट 7.77% देंवलो। गोंयांत 11 लोकांक डिस्चार्ज। 6 दुयेंतींक आयलें मरण। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।